ह्या पवित्र आझाद मैदानाचेर गेले 4-5 दीस जाले थोडे लोक कांय अभ्यास न करता आमच्या कुटुंबाचेर आरोप करपाक लागले आणि सरकाराचेरूय बी आरोप करपाक लागले। त्या खातीर आमी खास करून हांगा आझाद मैदानाचेर आयिल्लीं आसा। शरद लोटलीकर हांचे फॅमिलीचेर जे आघात करता जावं नाना तरेचे भाशणां करता जावं वायट वायट शब्द जे आज तेणी आजचे परिशदेन जे हलवाई लाल म्हणा जावं आमचे गोंय भाव जे आरटीआय एक्टिविस्ट आशिल्ले तेणी जे शब्द वापरल्या की दादागिरी गुंडागिरी जावं आनी चोरी लुटप चिटींग करप असले जे शब्द वापरल्या हांव मुद्दम ताजो निशेध करता। आमचे सीएम फर्स्ट सीएम भाऊसाहेब बांदोडकर आनी रामनाथी जाग्यार फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मर जेन्ना उबारिल्लो आनी ताजें इनॉग्रेशन केल्लें जाल्यार तेजे नंतर रामनाथी भागान फर्स्ट लायटीचें कनेक्शन कोणें घेतिल्लें जावं ज्याच्या घरान कनेक्शन मेळ्ळें तें म्हणल्यार शरद लोटलीकर हांच्या घरान। म्हणजे हेजे वयल्यान कळटा की हें घर जें आसा हें कितके काळा पासून जावं कितके वर्सां पासून थंय आसा आनी हे फॅमिलीचें मूळ खंय आसा। दुसरें म्हणल्यार ताणें रामनाथ देवस्थानाचेरूय बीन आरोप केला की रामनाथ देवस्थानाची जी कमिटी आहा तांणी कांयच त्या घराचेर एक्शन घेतली ना जावं कांय केलें ना। हांव म्हणटा कशी एक्शन घेतली जेन्ना ती कमिटी स्वता घर रिपेर करपाक परमिशन दिता NOC दिता जाल्यार तें इल्लीगल म्हणून कशें म्हणूं येता। जावं देवस्थानाची जी कमिटी आहा ती तरी कशी जावन हे जो हलवाई लाल जो सांगता ताका कशें तरी ते हें करतले। आज आमी ती सुद्दां नोटीस हाडल्या आनी तेजेर स्वताक मेन्शन केलां ही NOC आहा रामनाथ देवस्थानाची आनी तेणी मेन्शन केलां पार्ट ऑफ द हावस फॉर रिपेर वर्क म्हणून। आतां हें असले एक रेप्युटेड फॅमिली खानदानी फॅमिली जी आज कितकेशे वर्सान इवन म्हाज्या ल्हानपणाच्यान हांव ताज्या बापायक पळयतां तेंचे फॅमिलीक पळयतां ती कशी वावुरता समाजा खातीर कितें कार्य केलां हें आज लोकांक कळपाची गरज आसा। शरद लोटलीकर जे PS कॉलेज म्हणटा ताजो हो लीज एग्रीमेंट 99 इयर्सांचो म्हणजे आपली जमीन सुद्दां एक समाजकार्या खातीर भुरगे गांवचे वाठाराचे सगळे शिकचे म्हणून ही जमीन 99 इयर्सां खातीर शरद लोटलीकर हांणी ही लिजाचेर ते PS हेका दिल्ली आसा एडमिनिस्ट्रेशनाक दिल्ली आसा हो एग्रीमेंट सुद्दां आसा। म्हणजे इतकी सगळें लिगल आसतना खंय तरी ताजो पर्सनल जो हलवाई लाल जो म्हणटा पर्सनल जो आसा कितें तरी ताजो इश्यू तो खंय तरी हे घराचेर हाडून तो सोपोवपाक सोदता की हें इल्लीगल आसा तें इल्लीगल आसा। आनी आज आमी कंप्लिटली निशेध करता कित्याक कोणाच्या घराचेर आघात करचो न्ही। तुजें कितें मॅटर आहा तें तूं कोर्टान वचोन सॉर्ट कर कायदेशीर तूं हें कर सॉल्व कर। हाचे पयलीं बीन कायद्याक रिस्पेक्ट करून मामलेदाराक फोण्याचेर रिस्पेक्ट करून थंय माप लावपाक दिलें सगळें मेजून घेतलें सगळें जालें ती एक पयलीची आसा। आतां तो परत RTI घालून परत हें करून परत तो मेजपाक लागून आयिल्लो। आतां कोणाचेंय तरी पाशास पिड्ड्यार जाता आमी म्हणना की जें हो आसा ताजेर जो एटॅक जाल्लो तो लिगल आसा ना आमी ताजो निशेध करता पूण जो मनीस आशिल्लो तो एक घरचो मेंबर कसो आशिल्लो पूण तें इमोशनाचेर वचून तेणें तें कार्य केलें आनी आमी ताका सपोर्ट करिना आमी ताका सांगूंकूय नाशिल्लें की तूं वचून तें बाबा अशें अशें कर म्हणून। तेणें आपूण इमोशनल जावन केलां आनी तेणें सांगलें सुद्दां पुलिशेन। आतां पुलिशेन तेजेर कितें कारवाई जाता कितें अटक जावपाची कितें तें कायद्यानुसार ताका कितें शिक्षा जावपा ती ताका जातली। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.